जी कला अकादमी खातीर टास्क फोर्स कमिटी जी जाल्ली तेजी आयज मिटींग आशिल्ली। काल तेंचे इन्स्पेक्शन जालें कला अकादमीचें आनी आयज तेंचे जे ESGचे ऑफिस आसा थंयसर तेंची आयज मिटींग आशिल्ली आनी ही मिटींग जावन जेन्ना जे चेअरमॅन आसा ह्या टास्क फोर्स कमिटीचे विजय केंकरे ते प्रेसाक तेंच्यांनी ब्रीफ केलें आनी जेन्ना ते प्रेसा कडेन उलयताले तेन्ना तेंच्यांनी अशें म्हणलें की जर हे कला अकादमीचें आतां जें काम जालां तें जर पळयत जाल्यार ताका पासींग मार्क सुद्दां मेळचे ना अशें तेंच्यांनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें। आनी म्हाका दिसता हो एक व्हडलो स्टेटमेंट आसा की जेन्ना विजय केंकरे सारके इतले बरे दिग्दर्शक आनी कलाकार जेन्ना असो स्टेटमेंट करता की कला अकादमीचें जें काम जालां ताका पासींग मार्क सुद्दां पडना अशें तें काम जालां। आनी तितूनूच तेंच्यांनी म्हणलां की तेंच्यांनी वेगवेगळे जे काल इन्स्पेक्शन जालें तितून वेगवेगळे जे इश्यूज आसा ते तेंच्यांनी नोट डावन केल्या, ते आयज मिटिंगेक डिस्कस जाले। तितून जे कला राखण मांड आसा तेंच्यांनी आपले जे थोडे पॉयंट्स आसा ते तेंच्यांनी हांगासर जी टास्क फोर्स कमिटी आसा तेंचे मुखार दवरले, तेंच्यांनी त्याय पॉयंट्साचेर डिस्कशन केलां। म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासय जावना, नॉट इवन पासींग मार्क्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन। आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना। देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, ते आमकां सॉर्ट करपा जाय। एसीचो प्रॉब्लेम आसत, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसत, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिकचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय। कला अकादमी एक अशी वास्तू आसा की इंडियात कला अकादमी भशेन काय ना, तो हॅज टू बी डन फास्टर, तितले जावंक जाय। पुणून वी नीड एक्सपर्ट्स। ताका की एक मिस्टेक जाल्या ती आमकां रिपीट करपाची ना। कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आसली जाल्यार ताका कितें मेळचें ना, ही विल हॅव टू डू इट ना जाल्यार जे बजेट करून जे आसा ते करपाक जाय। बऱ्याच ठिकाणी असं झालेलं आहे की कधी कुठलं डिसिजन घेतलं गेलं हे कोणी स्पष्टपणे आम्हाला सांगितले। सो दॅट हॅज बीन कॉल्ड नाव, आम्ही मागितलं आहे ते आणि ते डिटेल्स आम्हाला पाहिजे। म्हणजे नाटक जालें आमकां लेपल लावचें पडटा हांगा नाटक करपाक जालें। तो कला अकादमी सी जोसेलकर सर had done a play without mics. तो कला अकादमी was one of the finest acoustically designed auditoriums in India. So you have to get back that status. हांव गॅरंटी दिता आता जे काम जातले न्हय ते 100% ऑनेस्टली जातले। येता त्या फुडल्या म्हयन्यान म्हळ्यार नोव्हेंबरान 10 तारखेक आता जी टास्क फोर्स कमिटी आसा तेंची जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा कला अकादमीचे वेरियस कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सावंड लायट जावं बाकीचे जे सिवील वर्क, त्या कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा तेंची मिटींग आसा आनी थंयसर हे जे पॉयंट तेंच्यांनी सद्या डिस्कस केल्या त्याय पॉयंटाचेर डिस्कशन जातले आनी कशा तरेन जे काम सद्या जाला ते कशा तरेन दुरुस्त करतले हे जे टास्क फोर्स कमिटी आसा तेजे हे काम आतां फुडें आसतलें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।